पोलीस स्टेशनार आपयल्ले तुका की एक्झॅक्ट कितें आशिल्लें? आयज जे म्हाका पुलीस स्टेशनार आपयलेले ते फक्त जो इश्यू चल्ला गोंयभर आनी तो गाजता सेक्स स्कॅन्डलाचो. हो सेक्स स्कॅन्डल तुमकां सगळ्यांक विशय खबर आसा कसो जाला आनी कसो ते मिनिस्टराक आमी एक्सपोज केल्लो आसा आनी तेज्या लागून ताका रिजायन जावचो पडलो. आयज तोच मिनिस्टर तोच आमदार आनी तेंचो गव्हर्मेंट टोटली आपली मशिनरी यूज करपाक लागलेली आसा. कशें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांचेर हॅरेसमेंट जावपाक लागलेले आसा. जे लोक विसल ब्लोअर आसलेले जेंच्यांनी हो इश्यू एक्सपोज केल्लो आसा आयज तेंचेरूच हॅरेसमेंट जावपाक लागलेले आसा. आयज जी केस मुर्मुगांवां रजिस्टर जाल्ली आसा हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें आसा ती एनी टायम क्रायम ब्रांचान वयपाची आसा म्हणून आनी त्या प्रमाणे ती क्रायम ब्रांचान पावलेली आसा. आनी क्रायम ब्रांचानसून अजून पर्यंत म्हाका आतां दोनदा तेंच्यांनी आफोवन हाडलो क्रायम ब्रांचीन आनी हांवें तेंचे कडेन एवरी टायम आपयलेले फावटी हांवें तेंचे कडेन कॉपरेट केल्लो आसा. तांकां स्टेटमेंट दिल्लो आसा जे खरें आसा जे सत्य आसा जे रियलिटी आसा ते क्रायम ब्रांचाक सांगलेले आसा. हांवें म्हाजो स्टेटमेंट दिल्लो आसा. बट आयज खूब दूख लागता कित्याक गव्हर्मेंट जी मशिनरी आयज यूज करपाक लागलेली आसा ही केस आयज ते दाबोवंक सोदता. ही केस ते एक सायडूच घेवपाक लागलेली आसा जी म्हाजेर एका बायलेन जी बीन बिहाराक कंप्लेंट रजिस्टर केला फक्त तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी जी आमी केस हांगा कंप्लेंट दिल्लेली आसलेली ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर ती बीन 15 तारखेक गेल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक डिसेंबरान 15 तारखेक डिसेंबराच्या आयज ऑलमोस्ट 35 डेज जाले एक म्हयनो जावन गेलो अजून पर्यंत ह्या केसीचेर तेंच्यांनी कांयच करूना. आमकां सांगलेले पुलीस स्टेशनाचेर ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका आपयतले आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय ते तुका दिवचें पडटलें हांवें म्हळ्यार फूल कॉपरेट करता म्हणून. बट आयज पर्यंत हे 35 दिसान म्हाका एकदां सुद्दां ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाज्या कंप्लेंटीचेर आपयलेलें ना. आनी आयज हांव जेन्ना क्रायम ब्रांचीन म्हाका जेन्ना आपयलो आयज जाल्यार हांव क्रायम ब्रांचान जेन्ना गेलो जाल्यार म्हाका थंयसरल्या जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा तेणें इन्फॉर्म केलें की तुका आपल्या बरोबर ह्युमन पुलीस स्टेशनार येवचो पडटलो आनी ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर आमी जे तुवें फोन दिल्लेले आसा ते अटॅच करपाक सोदता म्हणून पंचनामा करून. आनी आयज त्या प्रमाणे आतां हांवें तांकां कॉपरेट करून हांव ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो आसा. जाल्यार ह्युमन पुलीस स्टेशना वचून आयज जे मोबायल हांवें जे प्रोड्यूस केल्लेले आयज ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर जेच्या भितर हे सेक्स स्कॅन्डलाचे आख्खी हिस्ट्री आसा ते आयज क्रायम ब्रांच आपल्या ताब्यान घेता. हांव म्हणटा हो खंयचो कायदो क्रायम ब्रांच कशें आपल्या ताब्यान घेता जेन्ना ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर जाली 35 दीस जाले 35 डेज एक म्हयनो जावन गेलो हांवें कंप्लेंट दिली आसा. ओरिजिनल मोबायल दिल्लो आसा दुसरो मोबायल 2 मोबायल हांवें तुमचे कडेन सबमीट केलेले आसा. जाल्यार 35 दिसान तुमी कांयच करूं ना ते मोबायलाचेर घेवन अजून पर्यंत 35 दीस जाले कशे ओगी रावले. आनी आयज तुमी काडटा तो मोबायल काडटा दोनी आनी क्रायम ब्रांचीक दिता म्हणजे म्हाज्या केसीचेर कितें केला तुमी अजून तुमी केस रजिस्टर करूना तेचेर FIR लॉन्च केलेली ना कांयच केलें ना. वयल्यान तुमची कंप्लेंट हांवें तुमचे कडेन दिलेली तुमी तुमचे कडेन कंप्लेंट दिलेली तेजे वरसून तुमी मोबायल काडून तुमी क्रायम ब्रांचीक कशें दिता. आनी म्हाका हेच्या बद्दल कांयच तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें ना. इवन ओरली सांगलेलें ना या रिटर्न सांगलेलें ना कितें बाबा ही कंप्लेंट तुजी खंय पावलेली आसा ती. सो आयज दूख लागता. हेच्या फाटल्यान म्हाका दिसता एक व्हडलो षडयंत्र चल्लेलें आसा. एक कसलो तरी तांचो प्लॅन जाल्लो आसा कितें बाबा मोबायल हांगसून काडून क्रायम ब्रांचीक आयज तांकां कसली ऑथॉरिटी नासली एक्चुअली कितें जे कडेन हांवें कंप्लेंट केल्लेली आसा कंप्लेंट म्हाजी ट्रान्सफर जावना. ही कंप्लेंट मोबायला बरोबर ही कंप्लेंटूय ट्रान्सफर जावंक जाय आसली. जे हांवें सगळे डॉक्युमेंट्स दिल्लेले आसा सगळे फोटोग्राफ WhatsApp चॅट्स फोटोग्राफ दिल्लेले आसा मिनिस्टराचे ते सगळे ते ट्रान्सफर जावंक नासली. जाल्यार फक्त इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान फक्त मोबायल घेतलेले आसा पेन ड्रायव्ह घेतलेले ना. कंप्लेंट कॉपी आपल्याक नाका. बाकीचे जे आमी मटेरियल दिल्लेले आसा जे फोटोग्राफ्स दिल्लेले आसा WhatsApp चॅट्स दिल्लेले आसा जे एबॉर्शन जाल्लेले ते एबॉर्शनाचे सगळे व्हिडिओ दिल्लेले आसा ते मेडिसिनाचे व्हिडिओज दिल्ले आसा ते डॉक्टराचें नांव दिल्लें आसा ते काय घेवना. जे प्रूफ दिल्लेले आसा आमी ते कांयच घेवना. फक्त हे 2 मोबायल घेतलेले आसा. म्हाका तेंचे डावट येता एक म्हयनो 35 दीस जो मोबायल हांगा उरला जो हांवें तांकां दिल्लो तो मोबायल तेंच्यांनी कसो टेम्पर्ड केला कितें केला ते मोबायलान हेजेर म्हाका एक डावट येवपाक लागलेलो आसा. आनी आयज तोच मोबायल घेवन ते आतां क्रायम ब्रांचान आपल्या अंडर घेवपाक सोदता. अरे क्रायम ब्रांचा अंडर घेता जाल्यार म्हाजी कंप्लेनूय घे हेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन कर. तुमी फक्त एकूच सायड इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी म्हाका हॅरेसमेंट करता. एवरी टायम तेंच्यांनी आपयलेल्या फावटी हांव ते क्रायम ब्रांचीन गेला आनी तांकां कॉपरेट केलेलो आसा. आनी इतले कॉपरेशन करून इतले कॉपरेट करून आयज जी कंप्लेंट 35 जाली एका हांवें मिनिस्टराचेर केलेली आसलेली तेका अजून एक दीस सुद्दां इन्क्वायरीक आफोवना. आयज तेजी गरज आसलेली बाबा तुवें हें केला काय ना तरी म्हणून विचारूंक जाय आसलें तेका.
तू हेच्या भितर इन्वॉल्व आसा काय ना तरी म्हणून विचारून असले आयज ताका एक दीस सुद्धा त्या मिनिस्टराक जो मुरगांवचो आमदार आसलेलो ताका अजून पर्यंत आफिल्लो ना. सो हेच्या वयरसून कळपाक येता कितें पुलीस फक्त ही केस सोंपोवपाक सोदता, मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता आनी फक्त म्हाका प्रेशरायज करपाक सोदता, आमच्या लोकांक प्रेशरायज करपाक सोदता, आमच्या लोकांक भिवपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावलेलो आसा, हांव कॅन्डिडेट जाल्लो आसा, फक्त म्हाका डिस्टर्ब करपाक सोदता, आफोवन पुलीस स्टेशनार बसोवपाक. बट तेंच्यांनी कितल्यो केले म्हणून हांव तांकां भिवपाचो ना. तेंच्यांनी कितलेदा म्हाका आपयले म्हणून हांव कित्याक हांव सत्याक झगडटा. म्हाजे कडेन ट्रूथ आसा, म्हाजे कडेन सत्य आसा, म्हाजे कडेन प्रूफ आसा, सगळे आसा आमचे कडेन. हांवें पीआयक सांगलेलें आसा वुमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाजी केस ही तुमी अजून पर्यंत रजिस्टर करूना. तुमचे कडेन जेन्ना केस आसता जाल्यार एटलिस्ट ती केस तुमी रजिस्टर करतले काय ना म्हणून म्हाका लेटर दिया. तुमी मोबायल कसो ट्रान्सफर करता, मोबायल कसो तुमी क्रायम ब्रांचीक धाडटा, हे हांवें तांकां क्वेश्चन केलें आसा. आयज म्हाका वुमन पुलीस स्टेशनाचेर फक्त इतल्याक लागून आफयलेलो क्रायम ब्रांचानसून तेंचो पंचनामा जाता आनी फक्त म्हाका तो मोबायल आयडेंटिफाय करपाक. हांवें तो मोबायल आयडेंटिफाय केला, जो मोबायल हांवें दिल्लो तोच मोबायल म्हणून सांगलेलो आसा. बट म्हाका डावट येता, परत एकदा तुमकां सांगता, त्या मोबायलान तेंच्यांनी कितें छेडछाड केलेली आसा ती म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी त्या मोबायलांसून कितें तेंच्यांनी डिलीट केलेलें आसा, कितें केलेलें आसा, म्हाका हेजेर खंय तरी तेंचेर डावट येयलेलो आसा. सो हांव मागता आमच्या आख्या गोंयच्या जनतेक हो जो मिलिंद नायक आसा आनी तेजो गव्हर्मेंट आसा बीजेपी गव्हर्मेंट ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक ही सगळी नाटकां करता. बट हांव कसोच फाटी रावपाना. आमी सांगला त्या प्रमाणे ऑलरेडी आमी कोर्टान तयारी केलेली आसा. हे 2 दिसां भितर आमी कोर्टान वयतले आनी तेजेर फुडली एक्शन घेवपाची. कोर्टान आमी हे सगळे सबमीट करतले विथ प्रूफ. हे सगळे व्हिडिओ ऑडियोज सगळे जितले कितें आमचे कडेन आसा व्हॉट्सएप चॅट सगळे कोर्टान घालतले आनी पब्लिकली आमी आउट करतले कोर्टानसून. हे हांव तांकां सांगपाक सोदता. आमचे कडेन खेळनाका, कित्याक तूं हेच्या भितर इन्वॉल्व आसा म्हणून तूं रिजायन जालो. जर तूं सत्य आसलेलो आनी तूं भितर इन्वॉल्व नासलो, हो मिलिंद नायक जर इन्वॉल्व नासलो जाल्यार हो केन्ना रिजायन जावपाचो, वयल्यान छाती घेवन फुडें येवन सांगपाचो आपूण न्हू तो, आपूण भितर ना. म्हाजेर तेन्ना कितलीशी डिफॉर्मेशन केसीस घालपाचो तो. बट आयज तेणें घालूं ना. आयज तो म्हाजे फुडें येवन मिडियाक सांगना आनी स्वता रिजायन जाला. हांवें 5 प्रेस कॉन्फरन्स घेतला 9 तो रिजायन जाला. कित्याक जे हांव उलयलां तें सत्य उलयलां म्हणून ताका रिजायन जावचो पडलो. बट आयज गव्हर्मेंट ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक सोदता. बट हांव कसो फाटी सरपाचो ना. हांव ही केस घेवन झगडटलो आनी लोकांक दाखोवन दितलो कितें बाबा जे हांवें उलयलां तें सत्य उलयलेलें आसा म्हणून आनी सत्याच्या फाटल्यान हांव उबो रावतलो. तुम्ही ते मोबाईल चेक करून आता भितर किती पिक्चर डिलीट केला होता तेंच्यांनी ओपन करूना मोबायल, फक्त म्हाका मोबायल दाखयला आनी मोबायलाचो तेंच्यांनी वयरचो तो कवराचेर नंबर आसलो तो नंबर घेतला आनी तेजेर बरयला पंचनाम्याचेर हो नंबर आनी तेंचे परत ते पॉलिटिकल बॅगान घातला आनी आतां सील केला तेंचे. पण भितरले दाखवून ना तुम्ही भितरले कांयच दाखोवना म्हाका. तुम्ही मागलेले मोबायलातलो डेटा आसा पळय तितून खंय गडबड जाली, की डेटा भितरलो डिलीट जालो काय कितें जालें जाल्यार कितें करतलो? बॅकअप तुझ्या कडेन तो आमचे कडेन तो आतां दिल्लेलो आसा तेंचे कडेन. आमचे कडेन सगळ्याची हार्ड कॉपीज आसा, काडलेले आसा. पेन ड्रायव्ह हांवें सगळे प्रेसांक मिडियाक दिल्लेले आसा. तुमकां सगळे दिल्लेले आसा. हांवें ऑलरेडी मिडियाक दिल्लेले आसा, सगळ्यांकडे पावयलेले आसा प्रेसा कडेन. आमचे कडेन तेजी पेन ड्रायव्हाचेर सगळे आसा जे आमी स्टोर केलेले आसा. जशें तुमकां पावयले आसा तेजी एक कॉपी आमच्या पार्टी कडेन आसा, म्हाजे कडेन आसा. आमी ती धोरण कोर्टान घालतले. शंकर भाई, तुम्ही एलिगेशन करता की जे एव्हिडन्स तुम्ही दिल्ले तेच एव्हिडन्स आयज तुमच्या अगेन्स्ट यूज करपाक सोदता म्हणून. म्हाज्या अगेन्स्ट कितें एव्हिडन्स करतले? मजा मारला तेणेन मरे, मस्ती केला तेणेन मरे, जिबली भायर दाखयला तेणेन मरे, चेड्डीन अंडरवेरीन तो रावला, नागडो तो रावला, एबॉर्शन तेणेन केला. सो एव्हिडन्स म्हाज्या अगेन्स्ट कशें येतले? फक्त ते कंप्लेंटंट जी आसा बायल तिका तेंच्यांनी यूज केला, आपल्या अंडर दवरलेली आसा. तिका भरपूर पयशे दिला जे हांवें एक्सपोज केला. अकाउंट नंबर तुमकां सांगला, जे अकाउंटांतसून पयशे तांकां ट्रान्सफर जाला तिका ते यूज करून म्हाजेर कंप्लेंट केला. फक्त तिणेन कंप्लेंट केला तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जाता. जी मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन बिहाराक कंप्लेंट जाली, बिहारसून आमकां नोटीसीस येयली बॉम्बेसून. तेज्या उपरांत ती केस मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनार पावली. मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन आतां क्रायम ब्रांचीर पावली. क्रायम ब्रांच आतां वुमन पुलीस स्टेशनार मोबायल घेवन वयता. म्हणजे ह्या 4 तारखेक डिसेंबरच्या तारखेक बिहाराक कंप्लेंट जाल्लेली. हांवें कंप्लेंट करून 35 दीस जाला, तेंच्यांनी कंप्लेंट करून 40 दीस जाला. 5 दिसाचो डिफरन्स आसा. बट हे 40 दिसा भितर तूं चित, बिहारसून कंप्लेंट मुर्मुगांव पावता, मुर्मुगांवसून क्रायम ब्रांचीन वयता, क्रायम ब्रांचांसून कितली फास्ट चल्लेली आसा ही केस. फक्त हे इलेक्शनाक लागून हांव कॅन्डिडेट असल्या कारणान फक्त म्हाका खंय तरी टार्गेट करपाक लागून, म्हाका खंय तरी प्रेशरायज करपाक लागून आनी हांव तांकां सांगता, अजुनूय हांव चॅलेंज करता, म्हाका अरेस्ट करून दाखया. हांव रेडी आसा, अरेस्ट जावपाक, भितर बसपाक हांव रेडी आसा.
हांव तांकां सांगता म्हाका अरेस्ट जितले इन्फॉर्मेशन असलेल्यान दिल्लेले आसा सगळे एविडन्स मोबायल दिल्लेले आसा फक्त ते म्हाका प्रेशरायज करपाक सोदता खंय तरी भंय घालपाक सोदता असले भयांक आमी भिवपी न्हू आमी केडराचे मनीस ह्या पुलिसांक आनी ह्या पॉलिटिकल पार्टिसांक हांव भिवपी न्हू आनी फक्त टायमान रावलेलो आसा हांव आनी कोर्टानसून आमकां कितें करूंक जाय तें हांव करून घेतलो ताका लास्ट टाइम त्यांनी सांगला की केस तुमची साऊथ गोवा एसपी ट्रान्सफर केला करून तुमचे कोण तो वरद आणि महिला कळायची ती तेंच्यांनी सांगलेली वुमन पुलीस स्टेशनाचेर सांगलेली आता तिका विचारले जाल्यार ती केस ट्रान्सफर जावना म्हणून सांगता तुम्ही तिका तो क्वेश्चन करा बाबा केस खंय पावला काय म्हणून तेंच्या भितर कितें फटींगपणा उलयता ती म्हाका खबर ना केस जर थंय ट्रान्सफर जाल्यार क्रायम ब्रांचाक कशे मोबायल दिता केस तर थंय ट्रान्सफर जाले जाल्यार मोबायलूय थंय पावूंक जाय आसले मोबायल ह्या पुलीस स्टेशनाचेर कशे आसा सो हेच्या भितर ही कितें तरी गडबड चल्ला हे खंय तरी फटींग उलयता हे पुलीस स्टेशनाचेर खंय तरी फटींगपणा चल्लेली आसा कित्याक दर केस ट्रान्सफर जाल्यार मोबायलूय जावंक जाय आसले केस म्हाजी फूल आसा थंयसर म्हाज्या फुड्यान हांवें पळयला ओरिजिनल पेपर सगळे आसा थंयसर सो केस ट्रान्सफर जावना केस हांगाच आसा शंकर बाब तुका कितें दिसता की इलेक्शन जायसर हो इशू मुद्दम ड्रॅग करतात ते अशें दिसता तुका म्हाका फक्त दिसता हो ते इलेक्शनाक लागून ड्रॅग करता इलेक्शनाक ते खंय तरी म्हाका भंय घालपाक सोदता प्रेशरायज करपाक सोदता खंय तरी अरेस्ट करपाक सोदता तेच्यान अरेस्ट केलो भंय घातलो म्हणून हांव भिवपाना फाल्यां इलेक्शनाचो कितें आसूं हे इलेक्शनाक लागून हांव हो इशू घेवन बसना फाल्यां इलेक्शन जावन सुद्दां हांव ही म्हाजी जी लढाई आसा ती लढटलो कित्याक म्हाका एक मनशाक एक्सपोज करूंक जाय तेणें एका बायलेक जो सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केलेलो आसा एक बायलेक न्हू अशें तेणें कितल्यांचोच मिसयूज करून घेतलेलो आसा ते मागीर आमच्या गोंयांत जावं या गोंयाच्या भायर जावं तेका दिसला तो पावर जो तेच्या तकलेन मारला आपल्याक कोण काय करूंक शकना तो म्हाका त्या मनशाचो जो अहंकार येयलो आसा तो अहंकार ताका जाग्यार बसोवंक जाय म्हाका वेनी पीपल आर प्लॅनिंग टू गो इन द कोर्ट नाव कितले दिसांनी तर म्हाका दिसता आनी 1-2 दिसान फायल जावपाची आसा वी आर वेटिंग फॉर द लेटर फ्रॉम द वुमन पुलीस स्टेशन कितें म्हाका लेटर दिता ती बाबा केस रजिस्टर करता काय केस रजिस्टर करना तेच्या लागून हांव रावलेलो आसा वुमन कितें तो रिलेटेड टू वुमनूच इशू न्हू जो वुमनाक एक्सप्लॉयट केल्लो आसा एका मिनिस्टरान सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला सो तेच्या लागून बेस्ट जागो आमकां दिसलो कितें वुमन पुलीस स्टेशन हू कॅन टेक अ केअर कित्याक तेका फाल्यां त्या विक्टिमाक हाडल्या उपरांत तिका क्वेश्चनिंग करपाक तिका विचारपाक एक बायल मनीसूच करूंक शकता न्हू सो बेस्ट प्लेस वॉज वुमन पुलीस स्टेशन आमकां एक विश्वास आसलेलो आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर आमच्या गोंयच्या लॉ अँड ऑर्डराचेर विश्वास आसलेलो कित्याक वुमन पुलीस स्टेशनाचेर बरोबर न्याय जातलो म्हणून बट आयज हांव सरप्रायज जाला 35 दीस जाले म्हाज्या केसीची ना FIR जावना या ना म्हाका थंयसर एक दीस सुद्दां आफूना ह्या ज्या कंप्लेनीन कोणाक मिलिंद नायकाचे जे कंप्लेन केला त्या मिलिंद नायकाक सुद्दां एक दीस आफूना बाबा हे जे तुजे कंप्लेन येयला ते बाबा खरें आसा काय फट आसा ते